Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबानोन सुफोळ जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा भेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सोरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्पोरा सोवें ओदीक संतोसतलो. सगळ्यांहून दुर्बळ तीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडांक करपी नोपोयंत जातलीं, आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खोबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं, आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं, आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव, आब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड पडदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें तुका दिश्टी पडटलें, आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो, आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं, आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं, आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर, आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. Soy Sarvespora, soy, 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 soy. Soy Sarvespora, soy Sarvespora, soy, 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 soy. पळय, आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो, आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. Soy Sarvespora, soy Sarvespora,
Soy, 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 soy. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy, 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 soy. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. आनी तो घोरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सुरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हे मुझ्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच घोमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजोयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां भावार्थ आसा? माथ्यो 9:28. नियाळाक आधार. एक 7 वर्सांचें चेडूं भुरगें रिना विमानान गोंयच्यान मुंबय वेतालें. अकस्मात वादळ मोडाक फुडो करतना विमान आख्खें हालपाक लागलें. तेन्ना सगळे प्रवासी भियेतात आनी मागणी करूंक लागतात. पूण रिना आपलो टॅब घेवन मुवी पळयत आसता. तेन्ना कुशीन बसलोली वस्तोरी ताका सांगता, बाय, मागणें कर. पूण त्या वेळार रिनाचो जबाब आयकून ती अजाप जाता. ते म्हणटा, म्हजो दादा विमान चलयता आनी देव सदांच ताच्या सांगाता आसता. आमी सुरक्षीत पावतलीं, भियेनाका. हो आमकां एक व्हड नमुनो. हे भशेन आमचो भावार्थ आसूंक गरज. जेजू आमच्या जिविताचो माज जावं दी आनी आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत घालुया. ताच्या उजवाडांत आमकां कोणाचीच भिरांत ना आनी आमी कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक शकता. आनी जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना. सदांच आमच्या सांगाता आसा. तर आमची मागणी आमी बापाक उबारता तेन्ना ती उक्तेपणी भावार्थान जावं दी आनी आमकां फावो तें आमचो सर्वेस्पोर आमकां दितलोच. मोगाळा बापा, म्हजो जेजू सदांच म्हज्या सांगाता आसा आनी हांव ताच्याच उजवाडांत चलतां. हो भरवासो म्हजो घोट कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.